एक्विजिशन प्रोसेस कंप्लीट केलें जाल्यार आपय तांकां लोकां आपय बसोय देर इज मामलेदार, देर इज डेप्युटी कलेक्टर, देर इज कलेक्टर, तांकां आपूय सांगा तुमचो जागो रेल्वेन एक्वायर केलो म्हूण तांकां कोण दिया तांकां अशें करून रात्यान तांकां रात्या फूल आख्खी राती न्हीद ना हिंगा. द सेकंड थिंग इज रेल्वे येता कोणाक कितें येता खोडसो व्हरपाक दीस आनी रात हिंगा खोडशांचे धोबे वयता उगोत एका पाडयेचो सगळे तुम रेल्वे ट्रॅकाचे वचून चोया इतलोय खोडसो राती तांकां न्हीद पडना हिंगा कितें हिंगा सगळे हिंगा शंटींग लायक प्रोसेस लायक शंटींग जावपा मुखार जातलें कित्याक 2-4 ट्रॅक येवपा आहा हिंगा. पळया सिन्स 2016 आमचे हिंगाचे गांवचे लोक ह्या रेल्वे प्रोजेक्टाक लागून जो स्पेशल प्रोजेक्ट सो कॉल्ड स्पेशल प्रोजेक्ट ताका ओपोज करपाक लँड ओनरांनी रायट फ्रॉम 2016 ऑब्जेक्शन दीत हा फ्रॉम टू डेप्युटी कलेक्टर. आतां एज पर देम RBNL ते म्हणटा हूंय एवॉर्ड पास जालो आनी पयशे डिपॉझिट जाले. आता मुद्दो असा की प्रॉपर्टी जरी तुजी डिमार्केशन आसपा जाय, डिमार्केशन स्टोन आसपा जाय, दोन्ही पार्टी आपूण सर्वे डिपार्टमेंटान सर्वे काढून बाबा ही कितली एरिया वयता 1 मीटर वयता 1.5 मीटर खूंय आसा बाउंड्री खूंय आसा मार्किंग ती मार्किंग जावपा जाय. आणि सरकाराक आणि कलेक्टराक विनंती करता प्लीज फॉलो द प्रोसिजर, टेल देम टू फॉलो द प्रोसिजर. हा ती आता कर्नाटका गव्हर्नमेंट ओपोज करता, दे आर नॉट अलाउइंग डबल ट्रॅकिंग देर. सो हे डबल ट्रॅक आता कोणाक कित्याक जाय डबल ट्रॅकिंग? सुप्रीम कोर्ट म्हणटा की ही ट्रॅक अंडर युटिलायज्ड हा, तुम्ही माल व्हरता मरे माल व्हरा मरे अंडर युटिलायज्ड हा मरे ट्रॅक हो.